काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी आणि भारत जोडो यात्रा करच्या परस आता काँग्रेस जोडो यात्रा करपाची गरज आसा, नाजाल्यार तांचे उरिल्ले कार्यकर्ते काँग्रेस छोडो सुरू करतले असो थोमणो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेसीक मारला। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन हांणी राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा बंद करची अशें म्हणिल्लें। काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी म्हूण राहुल गांधीन तांचो हो सल्लो मनार घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। काँग्रेसीच्याच खुद्द लिडरांनी सांगला की भारत जोडो आंदोलन बंद करून प्रचाराक लाग म्हणून। आता बरोबर आसा, तांकां जेन्ना ते इलेक्शन चालू आसा तेन्ना भारत जोडो करूंक जाय आसता तेन्ना भारत जोडो केलेंच ना। खरें म्हणजे 1947 भारत जोडो करून सगळे एकत्र हाडपाक जाय आशिल्लो, जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत। ओके, तेन्ना काय काँग्रेसीक ते जमलें ना आनी आतां कसले भारत जोडो करता। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन हो अखंड भारत एकत्र दवरपाचें काम हे पयली फावटी नरेंद्र मोदीजीन केलां। त्या खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसच्या लिडर बाब सार्दिन हेणी सांगलां तें बरोबर आसा। आनी भारत जोडो बीन राहुल गांधीन आनी करूं नाका, बंद कर म्हणून सांग। आनी काँग्रेस जोडो जे आहा पळय न्हू तें आंदोलन चालू दवर, जाल्यार उरलेले सगळे काँग्रेस छोडो आंदोलन नेटान आनीक सुरवात जातलें। उरलेले कडले लोक सोडून वयतले अशा पद्दतीचे। तेणी ताका रायट एडवायस केला, म्हाका दिसता एज अ सिनियर म्हणून तेणी तेजो एडवायस मानचो